Winter work from home करता असताना we can also get them to our natural areas like the beach. आणि आयचे 2 दिवसाचे शेकेतोनान there will be some problem solving issues which will be done on the beach in the shacks as co-working which they are there. So हांगा बसून naturally certain problem solving जातले, हांगाच्यान एक नवे विचारूय जातले आणि नवे युवकांक एक फुडारूय मेळटलो. I take this opportunity to heartily thank our Chief Minister for immediately understanding the whole concept and his vision of taking things ahead as far as technology is concerned. Together, we can do a lot of wonder for the next generation who expect things to keep innovating. And हे 2 दिवसाचे session and panel discussions असतले. There will be people who have come from the country who are here to contribute their part. सकाळच्यान keynote speaker तांचे already झाल्ले आसा. आज आणि फाल्यां people will do work. They will do water sports. They will do the same experiential which we are telling you, and they will be the guys who will be doing storytelling for the whole country as they have come from different parts of the country. They will also take the message there that Goa and technology has arrived. Goa is not only a tourism destination but also a destination where technology can thrive. I take this opportunity to request the media also to repel the whole thing. सगळ्यांकडे पावोवची तुम्ही गोष्ट तातूंतल्यान शेकेतोनाच्या माध्यमांतल्यान येता त्या सिजनान बऱ्या तरेन शेक भावांकूय बरे धंदे करपाक, बरे लोक येवपाक आनी तांकां कॉम्प्लिमेंट टेक्नॉलॉजीन करपाक आमकां गोंय सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर एक नवी संधी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. गोवा शेकेथॉन 2026 आज आम्ही बागा बिचाचेर इनॉग्रेट केलो. माझ्या बरोबर टुरिझम मिनिस्टर आणि आयटी मिनिस्टर मिस्टर रोहन खंवटे, लोकल एमएलए and GSIDC चेअरपर्सन मिस्टर मायकल लोबो, अलॉंग विथ ऑल टुरिस्ट स्टेक होल्डर्स आणि म्हणजे प्रेस मिडियातल्या भावांनो. सगळ्यात पयली हांव गोवा शेकेथॉन 2026 वेलकम करता आणि दिस इज अ न्यू आयडिया ऑफ अवर आयटी मिनिस्टर मिस्टर रोहन खंवटे अलॉंग विथ हिज एंटायर टीम. हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. आम्ही पळयता की गोवा इज नॉट ओनली द सन सँड सी, अलॉंग विथ 3S वील एडिंग द 1 more S विच इज अ स्टार्टअप. म्हणजे सन सँड आणि सी हाच्या बरोबरूच आम्ही स्टार्टअप हांगासल्यान ताका बुस्ट करता, प्रमोट करता. आणि ऑलवेज जशें म्हणटा बीचीस इज नॉट ओनली टू एन्जॉय, ऑन बीच वी कॅन ऑल्सो द वर्क. हे आमी हांगासल्यान प्रूव्ह करपाक सोदता. दिस टायप ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इट इज रिली इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी ऑल ओवर द IT सेक्टरात काम करपी इनोवेटर्स, क्रिएटर्स, डिजिटल नोमॅड्स, दोज आर फ्रॉम द ऑल ओवर इंडिया. दे आर अट्रॅक्शन फॉर द गोवा जस्ट फॉर द बीचीस. त्याच बिचीसाचेर बसून ताका काम करपाचें एक इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना अवेलेबल करून दिता, ऑटोमॅटिकली अशा पद्दतीचे हे सगळे जाण बिचार येवन काम करपाक शकतले. आनी एज रायटली टुरिझम मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे शेकाचेर बसून फक्त म्हणजे एन्जॉय करप, नॉट ओनली द बियर बट अलॉंग विथ द बियर एंड दॅट दे कॅन वर्क ऑल्सो. नुस्तें बियर आणि नुस्तें हाज्या बरोबर ते कामूय करपाक शकतले खूब बऱ्या पद्दतीचे. अँड नाव द पीपल लव टू वर्क फ्रॉम द बीच आणि तेच तांकां अट्रॅक्ट करपा खातीर. आणि एडिशनली अशा पद्दतीचे आमी पळयता की IT सेक्टरात किंवा स्टार्टअप सेक्टरात इनोवेटर आणि क्रिएटिविटी जर येतली आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या ऑल ओवर इंडिया अँड फ्रॉम द ग्लोब ऑल्सो आमी अट्रॅक्ट करपा खातीर. when the tourism and IT comes together, so definitely this will help for the tourism industry and for the IT industry गोंयांतल्या हाका मदत जातले. म्हणून ही नवी संकल्पना हांव खरोखरूच जे हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. आणि नवीन क्रिएटिविटी असलेले लोक, नवीन IT सेक्टरात असलेले लोक हांगासल्यान काम करप प्रिफर करतले. आणि बेटर वे आमी पळयता की खूब जाण नाव दे हॅव फेड अप, स्पेशली द जेन्झीज, तांकां खंय तरी बिचाचेर बसून काम करपा खातीर सातत्यान आवडटा. आणि आमी म्हणटा जेन्ना बिचार बसून एखादो सनसेट, सनरायज पळयलो काय तांची क्रिएटिविटी, आयडियाज तेंच्या नवीन तकलेंतल्यान येता. सो इन फ्युचर हांगा बसून सुरू केल्लो नवीन स्टार्टअप विल बी द मिलिनियर्स आणि बिलिनियर्स जावपा खातीर चड उशीर लागचो ना. आणि म्हाका खबर आसा आतां पर्यंत गोंयांतले कितलेशेच स्टार्टअप्स अशा पद्दतीन मिलिनियर्स, बिलिनियर्स जाल्ले आसा. आणि इन फ्युचर सुद्धा हांव त्या खातीर ऑल ओवर इंडिया अँड ग्लोब सगळे स्टार्टअप इंडस्ट्रीतल्या सगळ्या सेक्टरांतल्या लोकांक इन्व्हाइट करता. ह्या 2 दिसाच्या शेकेथॉनांतल्या कार्यक्रमात म्हणजे इंडस्ट्री पार्टनर्स, एड्युकेटर्स, क्रिएटर्स, इनोवेटर्स विल कम टुगेदर, विल डिस्कस, विल रिझॉल्व्ह म्हणजे वॉट एव्हर म्हणजे जेका आमी ग्राउंड ट्रुथिंग म्हणटा बारीकशे प्रॉब्लेम्स आसतात जाल्यार ते आमच्या डिपार्टमेंटा बरोबर बोथ द डिपार्टमेंट्स अँड अलॉंग विथ द स्टेक होल्डर्स आमी कॉन्फिडन्सान हांगासले जे शेक होल्डर्स आसात तांकांय कॉन्फिडन्सान घेतल्या. दीस वील गिव द एडिशनल बिझनेस फॉर द टुरिझम इंडस्ट्री ऑल्सो. आणि आमी जेका म्हणटा एक
क्वालिटी टुरिस्ट सातत्यात जो येवपाक जाय तो क्वालिटी टुरिस्टूय जो आसा पळय न्ही हांगासर येवचो आनी तांच्यांनी हांगासल्यान बसून काम करचें ओके इट इज वर्क फ्रॉम बीच ही फर्स्ट फॅसिलिटीज एट प्रेझेंट ह्या बिचाचेर अवेलेबल करून दिला वील सी द रिस्पॉन्स अँड वील डेव्हलप ऑन द अनदर बीचीस ऑल्सो ताज्या खातीर फर्स्ट हे प्रमोट करपाक हांव म्हणजे टुरिजम अँड IT इंडस्ट्री हांचे खूब खूब कॉंग्रॅच्युलेट थँक्यू